अंदू वर्सा एक बरी गजाल म्हटल्यार मोरजेच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रीडा कला संघ ह्या संस्थे वांगडा जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तिजो पालव घेवन हो मोरजेक 5 दिसांचो नाटकांचो महोत्सव जाता। ह्या महोत्सवाचें स्वरूप अशें आसता, एकूण 5 नाटकां सादर जातात आनी 6वें दिसा जे चड करून आयतारा सकाळचें आसता त्या दिसा महोत्सवाक सादर जाल्ल्या 5 नाटकांचेर चर्चा जावप। 5 नाटकांचे लेखक दिग्दर्शक तशेंच आमी 2 जाण निरीक्षक नेमतात। 5 नाटकां पळोवन ते आपलो नियाळ दितात, त्या नियाळाचे भासाभास करप। तातूंत सदांच नाटकां पळोवपाक आयिल्ले कांय रसिकय बी आसतात आनी तांचे सांगाताक बसून ह्या महोत्सवांतलीं जीं नाटकां जालीं तांची एक मोलावणी करप हो एक ताचे फाटल्यान उद्देश आसता। अंदू वर्सा हो आमचो महोत्सव 27 तारखेक मंगळाराक सुरवात जाता आनीक मंगळार, बुधवार, बेस्तार, शुक्रार, शेनवार अशीं 5 सलग नाटकां आमच्या मुखार येवपाचीं आसा। आमचे चालीक धरून पयली दिसा म्हळ्यार 27 तारखेक मंगळाराक सांजचे 6:30 वरांचेर मानादीक आमदार भोवमानेस्त जीत आरोलकर तशेंच जीत आरोलकर हे आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले। महोत्सवाचे उद्घाटक श्री वी जी शेटगांवकर हे नाट्य कलाकार मोरजेचे ते उद्घाटक म्हणून आमकां येतले।